नमस्कार, होया प्रायम खबरो. पालिकांची वेंचणूक 1 नोव्हेंबराक मात पक्ष पावंड्यार ना. मंत्रिमंडळाचो निर्णय. मनरेगाच्या स्टाफाक वर्साचे एक्सटेन्शन. दीनदयाळ पंचायत इन्फ्रास्ट्रक्चर येवजण पावली 1.5 कोटीचेर. गोंयाक खासा दर्जो मेळचो ना. अमित शहाच्या गोंय भोंवडे उपरांत जवळ स्पष्ट. मुख्यमंत्र्यांची भाषा तीच, आलिनाची भाषा बदलली. काँग्रेस आपान बीजेपीक उजरायली. वेदांता सेजान 4,000 कर्मचाऱ्यांक दिली VRS. 1 जूना सावन VRSचो प्रस्ताव. कंपनी म्हणटा गोंयचे मायनिंग बेगीन सुरू जावपाची आशा ना. सुरू जाल्यारय परवडपाचे ना. पणजे आणि गोयच्या बाकीच्या वाठारांनी घरफोड्यो चोरयो करपी एकल्याक पणजे पुलिसांनी धरलो. चोर बदलता 17 नावां. गाडयो, लॅपटॉप, कॅमेरा धरून 51 लाखांचे सामान जप्त. आणि रेलिगेशनाची तलवार. स्पोर्टिंग दी क्लब डेम्पो आणि साळगांवकाराच्या माथ्यार. शेनवारा आय लिगांतल्यो निमण्यो गेमी फातोड्ड्या आणि वास्कोच्या टिळक मैदानार. खबरो विस्तारान. गोयच्या 11 पालिकांची वेंचणूक 1 नोव्हेंबराक जातली. वेंचणूक पक्ष पावंड्यार जावची ना म्हण मुख्यमंत्री पार्सेकारान स्पष्ट केला. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत पार्सेकार मिडियाकडे उलयलो. वॉर्डाचे डिलिमिटेशन आणि बाकीची प्रक्रिया रोखडीच सुरू जातली. दुसऱ्या वटेन मनरेगाच्या 233 स्टाफाक 1 वर्साचे एक्सटेन्शन दिला. दीनदयाळ पंचायत इन्फ्रास्ट्रक्चर येवजणेची मर्यादा 20 लाख ते 1.5 कोटी केल्या. पहिली 1 लाख ते 1 कोटी आशिल्ली. ह्या 11 म्युनिसिपालिटीची इलेक्शन्स आम्ही 1 नोव्हेंबर 2015 घेवपाचे ठरयले. डिलिमिटेशन करप हे एक मदीं काम आसा आणि रॅशनलायझेशन ऑफ नंबर ऑफ वॉर्ड्स. साधारणपणे 3,000 पॉप्युलेशन असल्यार एक वॉर्ड. ज्यो A क्लास म्युनिसिपालिटी असल्यो जेंचे लोवेस्ट नंबर ऑफ काउन्सिलर्स 15 असले. इट वॉज बिटवीन हायेस्ट 20 असले. दॅट इज बींग इलेवेटेड और इन्क्रीज टू 25. जे 15 ते 20 असले जे A क्लास ते 15 ते 25 जातले. बट इट विल डिपेंड अपॉन नंबर विल डिपेंड अपॉन द पॉप्युलेशन. फॉर एवरी 3,000 पॉप्युलेशन इट इज 1. पार्टी लेवल ना खूप फावटी म्हणजे म्हज्या लक्षांत आयले फाटल्या फावटी आमी ठरयलें आनी व्हेलें. पण जे इंट्रस्टेड असतात इच्छूक तांकां खूब जाणांक दिसता की अरे अशें पार्टी लायनीर केल्यामुळे म्हजी चान्स गेलो, नाल्यार हांव निवडून येवपाचो, पार्टीन तिकेट दिवंक जाय. त्यामुळे कित्याक वायटापणां. पूण पार्टी लायनी अजूनय हांव सांगता पार्टी लायनीर करप हेच योग्य, हें म्हजें मत आसा. पूण आमी करना. अनेक जाणांचे प्रपोजल्स आयले, तातूंत लक्षांत आयलें की बिल्डिंगेचे ड्रॉईंग अशें काडटात आनी इट एक्सिड्स 1 crore. आनी त्यामुळे मेनी ऑफ द प्रपोजल्स had remained pending. We have increased the limit to 1.50 lakhs, 1.50 crores. Now it is 20 lakhs to 1.50 crores. 22 have been cleared. Actually, एकूय काम अजून सुरू जाल्लें ना. पण with this, at least about 5-6 work will immediately start. 233 employees working under MG Narega, MG NREGS for a period from 1/4/15 to 31/3/2016. गोंयाक खासा दर्जो मेळचो ना म्हणपाचे अमित शहाच्या गोंय भोंवडे उपरांत जवळ स्पष्ट जाला. मात बीजेपीत एकलोय सारको उलयना. गोंयाक खासा दर्जो जाय मात तो मेळटलो अशें आपूण म्हणना म्हण मुख्यमंत्री उलोवन दाखयता. आलिना म्हणटा खासा दर्जो मेळटलोच. केंद्रांतले फुडारी खंय रक्षा मंत्री पर्रीकारा कडेन उलोवन निर्णय घेतले म्हण आलिना म्हणटा. काँग्रेस म्हणटा भाजपाची खासा दर्जाची काणी सोंपिल्ल्यांत जमा. आम आदमी पार्टीन खासा दर्जो कसलो ते तांचे परीन स्पश्ट केलो. अमित शहाचे गोंय भोंवडे निमतान गोंयाक खासा दर्जाचो विशय गाजलो.
मात ताच्या आमदारांकडेन बसके उपरांत गोंयाक खासा दर्जो मेळप शक्य नाशिल्ल्यात जमा जाला. मुख्यमंत्री पार्सेकारूय तेच उलयता. मात अलिनाची भाशा मातशी वेगळी. And he called us again and he had a special meeting only with the Catholic MLAs. And there again I brought the issue of special status. And I explained to the President. He was very sympathetic. He said he would discuss this issue with our Honorable ex-Chief Minister and then they would come to a decision. So we are looking forward to positive decisions. I think everything has gone very well. स्पेशल स्टेटस हो विषय एकट्याचो न्हय. देशभरातून अशा मागणी येतात अशें ताचें म्हणणें. आणि त्यामुळे एक स्टेटी वेगळ्या पद्दतीन जावं शकना. इट हॅज टू बी. हांवें केन्ना सांगिल्लें तशेंच कॉन्स्टिट्युशनाच्या फ्रेमवर्कांतसून कितें जातलें तें हांव ताच्या विरोधांत ना. पूण बट जातलें म्हणून सांगपाक म्हाका बरें दिसना. इतलेंच. खूब डिफिकल्ट आहा. स्पेशल ह्या विशयाचेर जास्त उलोवप ना हेच योग्य. काँग्रेस म्हणटा बीजेपीची खासा दर्जाची काणी सोपिल्ल्यात जमा. Did he commit himself to the pre-election promise of the BJP of granting Goa special status under 371 of the Constitution? As far as the BJP is concerned, it appears to be the end of the story. If you want to reach Delhi, you have stations in between. So if you want to attain specials for Goa, begin with exercising the powers that you have in your own hands. These powers are not being used. Not only that, these powers are being filtered away. So that is my question. Why did you amend the Tenancy Act, which very clearly says a tenant once becomes a tenant purchaser, no land, across the land record, an entry is made that this land is not transferable, section 18K. गोंयाक नेमके कसले स्पेशल स्टेटस जाय ते आपान स्पश्ट केले. That you must have definitive plans of land use in Goa. So this land is environmentally protected. This is eco-sensitive one. You can't touch it. You touch it, you're going to be punished. And that punishment has to be visible. Or this land is for development. This is where industry will come up. This is where tourism will come up. What is the kind of tourism that has to come up over there? Which is what the people have to decide with a plan for the future. But it should not distinguish one community or one state people against another. So it is not a jingoistic, xenophobic kind of attitude that one takes. This is our belief in what is about special status for Goa. खासा दर्जाचेर ह्या फुडें बीजेपी काँग्रेसीकडच्यान दावे प्रतिदावे जायतूच रावतले. मात सध्या तरी चित्र पळयल्यार सध्याच्या मोदी सरकाराच्या तकलेन स्पेशल स्टेटसाचेर गोंयकार उलयला तसले कांयच ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. वेदांता सेजान 4,000 कर्मचाऱ्यांक VRS दिल्या. 1 जुनासावन VRS लागू जातली. गोंयचे मायनिंग बेगीन सुरू जावपाची आशा दिसना आनी सुरू जाल्यारय आंतरराष्ट्रीय मार्केट प्रेस आनी सरकाराचो टॅक्स पळयल्यार मायनिंग परवडपाचें ना. मिनाच्या आसा त्या मार्केट रेटीन मिनेरांच्या बोल्सांत कांयच उरपाचें ना. आंतरराष्ट्रीय मार्केटांत मिनाचो प्रेस जाग्यार येतलो म्हणपाची सेजाक आशा दिसना. त्या फाटभुंयेर कर्मचाऱ्यांक VRSचो प्रस्ताव दिला म्हूण कंपनीन स्पश्ट केलां. ऑक्टोबरांतल्यान गोंयांत मायनिंग सुरू जातलें म्हूण गोंय सरकारान उतर दिलां. दुसरे वटेन मिनेरांनी मायनिंग परत सुरू जावपाची आशा सोडल्या. ऑक्टोबरांत मायनिंग सुरू करपाचें उतर मुख्यमंत्री पार्सेकारान बिरेस्तारा पणजे जाल्ले जाहीर सभे वेळार दिल्लें. जाल्यार वेदांता सेजा गोवा कंपनीन आपल्या स्टाफाक व्हॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम काडल्या. सुमार 4,000 कर्मचाऱ्यांक वेदांतान VRSचो जुनासावन प्रस्ताव दिला. गोंयच्या मायनिंग उद्देगाच्या इतिहासान पयलेच फावट एखाद्या मायनिंग कंपनीन इतल्या मोठ्या प्रमाणांत कर्मचाऱ्यांक VRSचो प्रस्ताव दिला. मायनिंग परत सुरू जावपाचें धडना. ते शिवाय मायनिंग सुरू जाल्यारूय केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या टॅक्सांतल्यान मिनेरांच्या बोल्सांत कांयच उरपाचें ना. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारांत मिनाचो प्रेस पडिल्ल्यान वेदांता सेजाची प्रॉफीट मार्जिनी देंवल्या. 1 जुनासावन कर्मचारी VRS घेवंक तयार जायत जाल्यार तांकां बरी रक्कम दितले म्हूण वेदांता सेजा कंपनीन सांगलां. सर्व्हिसेन पुराय केल्ल्या प्रत्येक वर्साक 90 दिसांचो पगार, निवृत्ती मेरेनच्या काळाचो पगार तशेंच ग्रॅच्युटी आनी प्रॉव्हिडंट फंड दिवपाचो निर्णय कंपनीन घेतला. वेदांता सेजा कंपनीन स्टाफाक VRSची ऑफर दिल्ल्यान उद्देगा मदीं मायनिंगाची नेमकी सिग्नल कितें ती स्पश्ट दिसता. गोंयान मायनिंगाचो फुडार धड ना म्हणपाची लक्षणां दिसतात. ऑक्टोबर म्हणल्यार मायनिंग सुरू करपाच्या सरकाराच्या उतराचेर मिनेरांक विश्वास ना आनी सुरू केल्यारूय ते परवडटले म्हणपाची तांकां आशा ना.
प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. घेऊया एक विराम.